डॉक्टर संदेश मडगेकर, हेल्थ ऑफिसर, प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिलीएम धारबांदोडा. म्हाज्या अंडर 7 पंचायती येता, 5 पंचायती एक्टिव्ह पंचायती येता. उजगांव, धारबांदोडा, साकोड्डा, कुळ्या, मोल्या ह्यो एक्टिव्ह पंचायती येता. हे प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर आमी आमच्या तर्फे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे प्रत्येक सब सेंटर आसा आमचे, ते प्रत्येक सब सेंटरा अंडर ज्यो चिऱ्याखणी आसा, ज्यो कुळागरां आसा, जंय खंय थोडे 1-2 कडेन स्क्रॅप यार्डू आसा जी इलिगल आसा, आनी प्रत्येक घरान जंय कचरो एकठांय जाता थंय पंचाक आमी विश्वासान घेवन अवेरनेस एक्टिविटी ह्यो चालू केल्ली आसा. जागृताय कित्याक आतां मनसून सुरू जाल्लो आसा आनी डेंग्यूचे टायम आयल्लो आसा आनी एकदां डेंग्यूची साथ पसरतकूच ते सामकें डिफिकल्ट जाता कंट्रोलान हाडपाक. सो प्रिवेंशन इज द बेटर केअर म्हणटा तशें सगळ्या पंचांक घेवन, सरपंचांक घेवन आनी इवन आमदाराक घेवन आमी अवेरनेस प्रत्येक लेवलाचेर केल्ले आसा. म्हणजे आनी दुसरी गोश्ट की आतां 30 तारखेक सगळ्यांची अवेलेबिलिटी पळोवन एक्चुली पयलीं घेवपाक जाय आशिल्ली, पूण सगळ्यांची अवेलेबिलिटी 30 तारखेक हांगा सरपंच, पंच मेंबर आनी सगळे जे कॉन्ट्रिब्युटर्स आसा इवन आमदाराक घेवन आमी एक हांगा एडवोकेसी वर्कशॉप दवरलेलो आसा. बाकीचे डिपार्टमेंट आसतले तितून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, BDO आसतले आनी मामलेदाराचे जावं चिऱ्याखणीचे ओनर्स आसा, कुळागराचे ओनर्स आसा, तांकां सगळ्यांक आमी इनवायट केल्ले आसा. आनी ऑलरेडी तांच्यांनी एक आपले तर्फे अवेरनेस घेवचें ही आमकां एक सेक्टर मिटींग कलेक्टरान जाता एप्रील एंडाक, मनसून प्रिपेर्डनेस म्हणटा, थंय प्रत्येकाक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. आनी ह्या मिटिंगेन आमी प्रत्येकान कितें कितें केलां तें एन्युमरेट करतले आनी कितें करपाचें आसा, सो दॅट डेंग्यू ह्यो आमच्या ज्युरिडिक्शनान जावपा जायना ही आमची जबाबदारी आसा. सो कम्पेरेटिवली लास्ट टायम आनी ह्या वर्सा म्हटल्यार लास्ट टायम कितल्यो अश्यो डेंग्यू केसीस मेळ्ळ्यो म्हणटा? लास्ट टायम आमकां कन्फर्म केसीस 6 मेळिल्ल्यो आनी अदरवायज आमचे कडेन फिवर खूब आशिल्ले, पूण अनकन्फर्म अरावंड 23 केसीस आशिल्ल्यो. त्यो त्या मानान आमचे धारबांदोडा तालुका तितलो एफेक्टेड ना डेंग्यूचे गेल्या कितल्या वर्सां आमी पळयता. पूण ताजो अर्थ अशें न्ही की फुडाराक जावपाक शकना. सो अवेरनेस आनी आमचें एक्टिव्ह पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंशन हें आसपाकूच जाय आनी ताका लागूनच आमचो प्रयत्न आहा की कमीत कमी केसी दवरपाच्यो आमचो प्रयत्न आसतलो. चडशे केसीस इम्पोर्टेड आसता दिसता ना. कितें आसा, जरी आमचे धारबांदोड्या आतां खुबशे हांगा जे प्रभाग आसा, जे प्रतापनगर आसा, ते सगळे चडशे वर्कर आसा ते भायर गांवान काम करता, म्हणजे फॅक्टरीनी करता, बाजारान करता, फोंड्या मार्केटान करता, विक्रेत्या ते रावता हांगासर. सो ते जेन्ना बरें ना जाता, जोर येता तांकां, तेन्ना ते हांगा तपासपा येता. सो दीसभर काम करून ते सांजचे येता आनी डेंग्यूचो मॉस्किटो डे बायटर आसल्या कारणान मागीर ती केस आमकां येता. पूण तशें कांय ना, केसी खंयीय जाल्ले जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंट आमी ते एकामेकाक कॉपरेट करता. हांव फोंड्या कॉपरेट करता आनी थंय जे कामाचेर आसा ते सायटीर ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोक वचोन थंयसर कितें ब्रिडींग आसा जावं थंय कितें जर मॉस्किटो रिप्रोडक्शन चालू आसल्यार ताजेर ते एक्शन घेता. तशीच थंयचो कामगार जर हांगा काम करता जाल्यार ती म्हाजी जबाबदारी आसता की हांगा ब्रिडींगान पळोवपाचें. पण ओवरऑल सिच्युएशन सद्या आमच्या कंट्रोलान आसा आनी आमी आमच्या तर्फे भरपूर प्रयत्न करता की जावंक जायना म्हणून. जर आमी पळयलां की हांगा एम्ब्युलन्स आसा, पण तुमकां म्हाका दिसता हॉर्समॅनीची गरज आहा हॉस्पिटलाक. सो तुमी ऑलरेडी कितें केलां? आमचे कडेन म्हाज्या ज्युरिडिक्शनान 3 108 आसा आनी आमची एक एम्ब्युलन्स. सो 4 एम्ब्युलन्सीची आमकां कमतरता ना. आमचें स्टेशनूच आसा की हें आसा की म्हणजे 4 एम्ब्युलन्सीची आमकां कमतरता ना. तर जेन्ना केन्ना हांगा डेथ जाता किंवा जाणटेले कोणी हाडटा डेड बॉडी, तेन्ना लोकांक मातशे त्रास जाता की हॉर्समॅन आसा, आमी आमची एम्ब्युलन्स ही हॉर्समॅन अशी वापरपाक शकना. सो लोकांक एक तरी अशी लोकल गाडी कितें घेवचें पडटा, ना जाल्यार फोंड्या साकून मागोवची पडटा. तर 108ची हॉर्समॅन आहा न्हू सर? 108 ती एक मागो मेळना. 108ची हॉर्समॅन आमी मागयता जे केन्ना कोणा कडेन हें ना. पूण चडशे लोक प्रिफर कितें करता, लोकल गाडी घेवन वता. सो तालुका लेवलाक एक हॉर्समॅन आसपा जाय अशें म्हजें आसा. ती एक 108ची डिपार्टमेंटा मार्फत मागोवंक शकता न्हू तुमी हांगा? ना, एक डिपार्टमेंटाचें आसा आनी हॉर्समॅन बाय डिफॉल्ट ती कोणीय मागपाक शकता आनी आसाय बीन ते अवेलेबल. पूण ते खुबशे लोकांक खबर नासता. कित्याक हांव 9 to 5 हांगासर आसता आनी डॉक्टर तांकां सांगता सुद्दां की हॉर्समॅन आसा म्हणून. पूण जे
लागींच लोकल आसा ताका ते हॉर्सवॅन मागयता, हॉर्सवॅन येता म्हटल्यार ते आपुणूच कितें तरी अरेंजमेंट करून व्हरता. लोकांक कितें आसा की दारान आसल्यार ते लोक रोखडोच ताचो फायदो घेता आनी हें हॉस्पिटल सोडून धारबांदोड्या तालुक्यान एकूय हॉस्पिटल ना. सो हांगा एक हॉर्सवॅनाची गरज आसा गरज आसा. म्हाका दिसता. आमी जेन्ना हेल्थाच्या दोतोराक मेळ्ळे तेन्ना ताणें सांगलें की मलेरिया डेंग्यू केसीस जावपाक जायना म्हणून ऑलरेडी तेंच्यांनी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली आसा. आनी त्याच भितर उसगांव एरियेन तुमच्या पंचायतीन 2 स्क्रॅप यार्डां आसा ती इल्लिगल आसा म्हणून आनी ताका लागून आमचे हेल्थाचे काय तेंचे कडेन परमिशन ना, पण उसगांव पंचायतीन तांकां कितें परमिशन दिला काय म्हणून ते विचारपाक आमी येयल्ले तुमचे कडेन. जो पर्यंत म्हाका खबर आसा तो पर्यंत आमी उसगांव पंचायतीन तांकां कसलीच एनओसी दिवंक ना आनी फाटले ग्रामसभेत आमी ठरयलां की तांकां नोटीस काडपाची आनी ते जे स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलता ते बंद करपाचे म्हणून. कित्याक तर मेडिकल इश्यू हो सगळ्यांत मेन आसा. फाल्यां कोणाकूय ते उदक सांठोवन हें सांठोवन डेंगू मलेरिया जाली ते आमच्याच लोकांक त्रास. त्या खातीर आमी ठरयलां की ते तांकां नोटीस काडप, इन्स्पेक्शन काडप आनी ते स्क्रॅप यार्ड बंद करपाचे. सो तुमी ग्रामसभेक गेले विशय येयल्लो हेच्या पयलीं? ग्रामसभेक विशय येयल्लो आनी तो थाराव मांडून घेतला आमी आनी ताका नोटीसी काडपाचे आसा. सो खंयच्या खंयच्या वार्डान आसा सद्या आतां तुमच्या? एक आसा 4 नंबर आनी एक आसा 3 नंबर. सो केन्ना पंचां कडेन आमी उलयल्ले आसा. तेंच्यांनी सांगलां आमचे कडेन त्या स्क्रॅप यार्डांची कांय इन्फॉर्मेशन ना. सो आमी ते तांकां नोटीस काडुया, इन्स्पेक्शन करुया आनी बंद करुया. सो कितले दिसा भितर एक्शन जातलें काय म्हणटा? ह्या 4 दिसां भितर आमी एक्शन घेतलें तांकां. तांकां फाल्यांच नोटीस पावतली सगळ्यांक. ओके.